बऱ्याच जाणांक दिसतलें की फ्लायओवराचो लास्ट सेगमेंट काडपा खातीर CM मिळणी दोन दोन मंत्री कित्याक आयला काय म्हणून. दिस इज अ NH66 हायवे फ्रॉम बॉम्बे टू कन्याकुमारी which covers the 4 states Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. म्हणजे आमी 5 स्टेटी जोडपी NH66 ह्या नॅशनल हायवेच्या फ्लायओवराचो एक सेगमेंट शेवटी उरला तो वयर काडपा खातीर आयला. इट इज नॉट ओन्ली द पर्वरी फ्लायओवर, हें पयलीं सगळ्यांच्या लक्षांत आसूनी. त्या खातीर म्हत्वाचें आसा आमी 5 स्टेटी कनेक्ट करता म्हणून हो फ्लायओवर जो आसा हो खूब इम्पॉर्टंट आसा. हांवें सांगलें की ही कनेक्टिविटी इट इज नॉट ओन्ली फॉर द गोंयकार आनी पर्वरकार, तर ही कनेक्टिविटी इट इज 5 स्टेटी ज्यो कनेक्ट जाता ह्या सगळ्या लोकां खातीर आसा. म्हणून आयचो सेगमेंट जो वयर काडटा तो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. आमी पळयता की मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो आशिर्वाद आनी माननीय गडकरीजी हांचें विजन म्हणून येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर हें आज कंप्लीट जावपाक शकलें. NH66 जर तुमी पळोवपाक वयशात जो महाराष्ट्रांतल्यान म्हणजे आज कोस्टल कनेक्टिविटी जी सुरू जाल्या ती टील कन्याकुमारी लास्ट एंड पर्यंत तुमकां अशाच पद्दतीचे रस्ते हे दिसपाक शकतले. हे विजन आसा गडकरीजींचें आनी हे आशिर्वाद आसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे. याद करात आनी पळयात 12 वर्साच्या पयलीं म्हणजे हेजो लोक विचारूय करूंक शकनाशिल्लो. म्हणजे जो रस्तो आमकां क्रॉस करपा खातीर गोंयांतलो तितकोच पॅच घेयात म्हणजे होच कवर करपाक आमकां मोर दॅन 4 hours लागताली. आमी जर पत्रादेवीच्यान जरी भायर सरले आसत आमी काणकोण क्रॉस करता म्हणसर गाडी घेवपाक आमकां 3 ते 4 वरां लागताली. पण आज तोच रस्तो म्हणजे फ्लायओवर कंप्लीट जाल्या उपरांत नॉट मोर दॅन 1.5 hour मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 1.5 hour उरलेलोय पॅच आमी कंप्लीट करपाचें आसा. म्हणून आयज जो आमकां सिंगल आमी जो पर्वरी फ्लायओवर म्हणटा 88 पोल्स म्हणजे 88 खांबे 87 सेगमेंट्स आनी 1431 भितरले सेगमेंट्स 87 स्पॅन. परत एकदा लक्षांत घेयात 88 खांबे 87 स्पॅन आनी 1431 स्पॅन सेगमेंट. आमी लास्ट सेगमेंट जो आत्तां व्हरतले वयर तो 1431 1430 ऑलरेडी तेंच्यांनी अलायनमेंट केले आनी शेवटचो 1431 आत्तां आमी उचलतले. इतको आनंद पावसाक जालो हाजी पुजा सुरू करच्या पयलीं पावस सुद्दां येद्या मोठ्या प्रमाणांत ह्या कार्यक्रमा खातीर आयलो. म्हणजे तुमी पळयात की हो कितलो इम्पॉर्टंट आमकां आसा तो. आनी म्हणून आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाक तुमी येद्या व्हडल्या संख्येत आयल्या. ह्या फ्लायओवराच्या बाबतींत म्हणजे 5.5 किलोमिटर जरी आसलो म्हाका खबर आहा हांव चीफ मिनिस्टर चॅरान आयला ते दिसाच्यान फ्रॉम द डे 1 हाजी स्टोरी सुरू आशिल्ली. आमी परत तेंचे कोर्टांत झगड्यो सुरू आशिल्ल्यो सायडीकच्या हेज्या कडेन आमदार हे ते सगळे मेळून सगळ्यो कटकटी कंप्लीट करून 2023 म्हणजे आमी वर्क ऑर्डर दिवपाक शकले. आनी विदीन अ टायम स्पॅन RRISM कंपनी बाब मनीश डांगे दी एंटायर टीम हांव कॉंग्रेच्युलेट करता तांकां. तांच्या खातीर एका नेटान ताळयो वाजोवपाची गरज आसा. ताज्याच बरोबर आमचे नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी आमचे PWD हांच्यांनी मॉनिटर आनी तुमच्या सगळ्या लोकांचे सहकार्य ताज्या खातीरच म्हणजे विदीन अ टायम स्पॅन हो प्रोजेक्ट आमी कंप्लीट करपाक शकले. अदरवायज ते पॉसिबल नाशिल्लें. म्हाका खात्री आसा बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे सप्टेंबर म्हयन्यांत केन्ना तरी ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन हें आमी हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो आशिर्वाद घेवन गडकरीजी हांकां सांगून ताची डेट डिसायड करतले. बट हांव एक सगळ्या पब्लिकाक सांगपाक सोदतां हाजें इनॉग्रेशन जातलें ताज्या पयलीं 2 दीस लोकां खातीर पूल उगडो दवरतले आमी. कित्या खातीर वयर वचून लोकांक भोंवून पळोवपाक फोटोग्राफ्स घेवपाक सगळ्यांनी अनुभवचो की कशा पद्दतीचो फ्लायओवर आसा. कित्याक एकदां ट्राफीक सुरू जालें काय पर्वरकारांक वयर वचून पळोवपाक मेळचें ना म्हणजे क्रॉसूय करूंक मेळचें ना की उबय रावंक मेळचो ना. सुरू जावच्या पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता रोहनूच सगळ्या जाणांक वेलकम पार्टी थंय दिवपाक शकता बिंग स्थानीक MLA म्हणजे प्रायर टू डॅट हांव कित्याक म्हणजे हे मुद्दामून
कारण आमकां हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर वीच इज द 6th लेन फॉर फ्युचरिस्टीक म्हणजे फुडल्या 50 वर्सांक जे ट्राफीक वाडटलें ताचो विचार आमी आतां केला. हे सरकार फुडल्या 50 आनी 100 वर्सांचो विचार करता. अटल सेतू बांदता आसतना म्हाका खबर आहा, हांव GSIDC तेन्ना चेअरमॅन आशिल्लो. भाईक बऱ्याच जाणांनी म्हटलें की अटल सेतू तिसरो कित्याक बांदता काय म्हणून. अरे 2 पूल आनी मदल्यान तिसरो पूल काडटात. आज आमकां अटल सेतूचें इम्पॉर्टन्स कळटा. एक दीस अटल सेतू जर बंद दवरशीत जाल्यार पर्वरकार मडगांवान पावचे म्हणजे त्या सायडींतल्यान क्रॉस करूंक पावचे ना, बांबोळे पावचे ना. ही परिस्थिती आसा. म्हणून जे आमी बेजीक म्हणजे फाटल्या 12 वर्साच्या कार्यकाळात डबल इंजीन सरकाराच्या कार्यकाळात गोंयांत केल्लें इन्फ्रास्ट्रक्चर हे पळोवण्याजोगी आहा, वाखवण्याजोगी आसा. अंडर PM गतिशक्ती प्लॅटफॉर्म एअरपोर्ट, पोर्ट, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी जी आमी करपाक शकली ही हाज्या पयलीं केन्ना शक्यच नाशिल्ली. फाटली सरकारां PM गतिशक्ती खंय म्हणजे कसलो विचारूय करिनाशिल्ली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गोंय सारकिल्या बारीक राज्यांत ज्याचो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 30,000 कोटीचो बजेट हे मोर दॅन 40,000 crores ऑफ रुपीजचो इन्फ्रास्ट्रक्चर 12 वर्साक येदो व्हडलो डायरेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हांव सांगता म्हणजे बाकीचो न्ही. विथ द हेल्प ऑफ डबल इंजीन सरकार हे आमकां पळोवपाक मेळटा. तेज्यातलो बऱ्यांतलो बरो उपयोग आमी सगळ्या जाणांनी करचो. हो कंप्लिटली म्हणजे दीस इज अ कॉरिडॉर. आमी त्या खातीर म्हटलां द नॅशनल हायवेज एंड स्टेट हायवेज वील बी द ग्रीन एंड क्लीन. म्हणजे आमी म्हणजे आमचे रस्ते जे आसा पळय न्ही हे ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनाच्या अंतर्गत नो डावट आमी प्लांट्स लावपा खातीर सुरवात केल्या. फक्त पावस कमी उरलेलो म्हणून थोडीशी स्पीड कमी केल्ली. पावस देटान सुरवात जाला. प्रत्येक म्हणजे आमदार लोकप्रतिनिधी ह्या सगळ्या जाणांनी ह्या मिशन मोडाचेर ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या मिशनाक आमकां सपोर्ट करचो आनी पुराय नॅशनल हायवे आनी स्टेट हायवेज हो ग्रीन गोवा क्लीन गोवा हाज्या अंतर्गत ब्युटिफाय दिसपाक जाय. प्रत्येक येवपी ट्युरिस्ट हाका दिसपाक जाय की हय गोंय हे सुंदर आसा, गोंय हे स्वच्छ आसा आनी ताकाच लागून आमकां एन्जॉय करपा खातीर पळोवपा खातीर आमी गोंयांत येवपाक जाय. म्हणून ह्या फ्लायओव्हराचो हांवें जशें म्हटलां इट इज फॉर द लॉजिस्टीक पर्पज, इट इज फॉर द टुरिस्टीक पर्पज. आनी हे येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे वापर केला आमी ताजो खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां फॉर नॅशनली आनी स्टेट वायज हाजो उपयोग खूब मोठ्या प्रमाणात जातलो. म्हणजे आमी पळयताले की आयजूय बी म्हणजे एम्ब्युलन्सीन एखादो आमचो पत्रादेवीचो पेशंट जर GMCन पावपाक जाय आसत जाल्यार ताका खूब मोठे डिफिकल्ट प्रॉब्लेम पडटाले. बट तोय पेशंट आयज विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम गोवा मेडिकल कॉलेजीत पावपाक शकतलो. इतक्या स्पिडीत तो पावपाक शकतलो. नॅशनल हायवे वयल्यान वचपी सगळ्यो गाडयो विदावट डिस्टर्बींग टू द गोवा एनी ट्राफीक ऑफ द लोकल ह्यो वयल्या वयर इतक्या मोठ्या प्रमाणात म्हणजे कर्नाटक आसतल्यो, केरळ आसतल्यो, कन्याकुमारी पर्यंत आसतल्यो म्हणजे NH 66 वचपी येद्या व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात तांकांय बी हातूंतल्यान डिझल सेव जातलें, हातूंतल्यान पोल्युशन कमी जातलें. जेका आमी म्हणटा की कार्बन इमिशन झिरो करपाक जाय ताजोय खूब मोठो उपयोग ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींत आमकां दिसून येतलो. आनी हांगासलें पोल्युशन सुद्दां म्हणजे थोड्याच दिसाच्या पयलीं कोणी तरी पर्वरीचोय बी कार्बन इमिशन दाखोवपाक सुरवात केल्या तेंय कमी जातलें. म्हणून येद्या व्हडल्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचो आज लास्ट सेगमेंट सोडोवपा खातीर आमी सगळे मोठ्या प्रमाणात हांगा हजर आसा. हांव खरोखरूच म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर बाब मनीश टांगी हाचें खूब खूब अभिनंदन करता कारण तेणी काम हें प्रॉम्प्ट आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम केलां. पर्वरकारांचेंय बी हांव अभिनंदन करता. आनीक थोडे दीस म्हणटा तशें इतके दीस कळ सोंसल्या आनी एक थोडे दीस कळ सोंसल्या उपरांत खऱ्या अर्थात तुमकां सकयले कंप्लिटली दोनूय सायडींतले रस्ते हे तुमकां जाय त्या पद्दतीन यूज करपाक मेळटले विदावट तुमचे ट्राफीक खंय डिस्टर्ब जावचें ना. त्या खातीर वन्स अगेन म्हणजे आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्तात परत एकदां हांव तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता. म्हाका खोशी भोगता की मांडवी ब्रिजाचो म्हणजे अटल सेतूचोय बी लास्ट सेगमेंट सोडोवपा खातीर हांव हजर आशिल्लो. आयजूय बी येद्या व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करता आसतना लास्ट सेगमेंट सोडोवपा खातीर आयज हांव हजर आसा. आनी गोंयांतले मेजर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी खातीरच शक्य जालें हें सांगता आसतना म्हाका खोस भोगता. आनी गोंयचे लोक हे विसरचे ना. बाब दिगंबर कामत सांगता आसतना ते केन्ना केन्ना दिसता की गोंयांतले लोक न्ही पॉलिटिशियन कितें उलयता लोक उलयनात. लोकांक खबर आहा
मोदी सरकारात कितें केलां आनी आमच्या डबल इंजीन सरकारात गोंयांत कितें केलां, डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कितें केलां हें लोक जाणा. त्या ती पॉलिटिशियन कितें उलयले ताजी चिंता ना आमकां. आमी लोक आमच्या बरोबर आसा आनी आमी लोकां बरोबर आसा हें सांगतना म्हाका खूब खोस भोगता. आमी जाता तितके बेगीन आमी म्हटलां की 4 पर्यंत ह्या ब्रिजाच्या इनॉग्रेशनची डेट ही डिसायड करतले आनी सगळ्या लोकांक ह्या ब्रिजाचो जो ट्रान्सपोर्टेशना खातीर जो आस्वाद घेवपाक जाय तो घेवपाक मेळटलो हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. हांव परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.